हॅलो हाय नमस्ते नमस्कार यूथ ऑफ GSB ऑडियन्सांक अनेक एक एपिसोडाक तुमकां स्वागत करता सर म्हगेलो टू अतुल कुडवण सर तुमकां मोगान स्वागत करता बरोबर एक रामाले नामस्मरण करचे एक व्हड एक विशय जाला म्हणटात इत्याक म्हळ्यार मस्त जना खूश आसात म्हळ्यार फर्स्ट टायम एपिसोड करतना कशी लेखील की ताचे काही चड रेस्पॉन्स यूथ ऑफ GSB नंबराक फोन येतात म्हळ्यार तुमकां कितले फोन येता अशा प्रमाणे आमी लेखचे हांगा वयसून रेस्पॉन्स ह्यूज रेस्पॉन्स आहा तुवें कशी जनाना कसं कसं फोन करून डाऊट निमित्त कशी जातात रिस्पॉन्स सत्य जावनेची एक आमगेले इमॅजिनेशनाक मिरवून आसा म्हळ्यार देवाल वयरी एक आशिल्ली एक श्रद्धा तशीच एक स्वाम्याने आमकां प्रितीन आशिर्वाद दिलेले ताजे एक फल जावन मुल्की देवस्थान म्हळ्यार भजक सगळे देशव्याप्ती तशीच सगळे जगत्यांत आसाची तांकां पुराय एक असल एक विशयान तो भाग घेवचा एक चान्स म्हूण तांणी पुरजनांनी लेखून पुरजन मस्त आमकां रेस्पॉन्स मेळ्ळा आमी भायर सरतना आमी 12 कोटी म्हणून तेन्नाच्या मना एक भंय आशिल्ली तितली एक व्हड संख्या म्हळ्यार 1200 जनांनी एक 96 दिवसाक कोरका म्हणून जाल्यार आज 3300 मिरवून म्हळ्यार ऑलमोस्ट 3 टायम्स जनान रजिस्ट्रेशन केलां आमी केन्ना बंद करता म्हूण सांगिल्लें की तेन्ना रजिस्ट्रेशन म्हळ्यार आमी ते 31 बंद केलां न्ही जाल्यार एक्चुअली नंबर्स चड भशेन मस्त चड आसा आमी बंद करच्या कारण कसं म्हळ्यार आमी ते एक किट्ट म्हणून करेक्ट आमी सुरे एक 1500 एक 1200 म्हणतात 1500 मागीर आपास सांगलें जनाल उमेद पळोवन चड करतच गेल्ल्याची ते किट्ट पावोका ते किट्ट पावोवचे एक आमकां जबाबदार आसा ते आमी लास्ट फ्यू डेजाक करताच म्हणजे रजिस्ट्रेशन्स केलो जण ऑन द स्पॉट केलो जण वेबार केलो जण व्हॉट्सॅपार केला ते एक कन्सॉलिडेशन कोर न्हू ते एक पुराय केलो जणांनी 2 कडेन केलेले आमी ते एलिमिनेट आनी कोर न्ही 3300 नंबर्स सांगचे ते गॅप्स आनी फिल कोर न्हू तशी किट्ट पावोवचे एक काम करता आसाची आनीक एक 500 ऑड किट्स आमी ऑलरेडी पेटोवचे बाय म्हळ्यार मुंबय आसा मंगळूरचे काल आमी हँड ओवर केलेलो आसा तशीची केलो सान गांवांचे बाकी आसा ते ओवर द नेक्स्ट एक 2-3 दीस भितरी किट्स आमी एक डिस्पॅच करतात आणि जनाक कशी म्हळ्यार तांणी रजिस्टर केलें रजिस्टर कोण जाली सुद्दां किट्टी येवका म्हळ्यार एक तांकां एक क्युरियोसिटी आसता एक एक्सायटमेंटय आसता वॉलंटियर्स कितले जन काम करता आसाची हे इतले जन भाग घेता आसा करेक्ट जाल्यार हें किट्ट पावोवचे डेली ताजी डाउट्स फोन काडका व्हॉट्सॅपार मेसेज घालताची एक 10 जनान फोन ओटो केल्यारय आमकां करूं जायना आनी 3500 लागीं पावले कितले वॉलंटियर्स काम करता आसाची भरती जन तुमी पयलीं मोहतून दापडलेले एक 13-14 जन रजिस्ट्रेशना बशिल्ले ते पुरो जन वॉलंटियर्स तांगे लॅपटॉप हाणू वर्क फ्रॉम होम आशिल्ले निमित्त आमकां थंय ಸ್ವಲ್ಪ आमगे वॉलंटियर्साक भाग घेवचे जाल्ले नित्य म्हळ्यार म्हणजे मस्त जन वॉलंटियर्स किट प्रिपेर करच्या मान न्ही ते एक रजिस्ट्रेशन जाल्लें एक कन्सॉलिडेशन ते व्हॉट्सॅप नंबर दिला ते व्हॉट्सॅप नंबरार मेसेज फोन येता तशें जावन आमगेला पंढरीनाथ शणे तांकां एक नंबर न्हीद ना म्हळ्यार तांकां एक कंटिन्युअस हें येता आसा पुरो वॉलंटियर्सान सहकार दिवन केल्ले निमित्त हें साध्य जाता आसा आनी मेन कसं नेमकूच म्हळ्यार आतां एक म्हणटा कोणें कॉल करतना ताका रेस्पॉन्स वचना म्हणून तांकां एक कसं ना बात कसं करचें नेक्स्ट कशी काउंट कोणा दिवचें म्हणून तें आतां काउंटींग प्रोसेस कशी तांणी खंय वचून पळोवका कशी कळटा तें आमी पयर जाल्यार सांगिल्लें एक व्हॉट्सॅप नंबर तुमी पुरो जनांनी तुमगेले कॉन्टॅक्ट लिस्टांत एक ऍड करका सेव करका इथे म्हणजे आमी ब्रॉडकास्ट मेसेज पठयतना ते नंबर कॉन्टॅक्ट लिस्टांत ऍड जावन ना म्हणलें ते ब्रॉडकास्ट मेसेज व्हॉट्सॅप तुमकां पावयना ते कोणाक एक ऑथेंटिकेट म्हळ्यार तुमी कॉन्टॅक्ट लिस्ट आसा म्हणल्यार आमी पेटयल तुमकां मेळटा तें पेटयाचें तांचो आमी इन्स्ट्रक्शन्स तुमकां दिता म्हूण सांगिल्लें आमी आज थंय ताजे विशयार ब्रॉडकास्ट मेसेज पेटयनी आतां रजिस्ट्रेशन्स जावन केलो जनांना खाली नांव आनी नंबर दिला आमकां तांकां गांव वतना किट कशी पावत म्हणून वतना तसल नंबर्साक आमी ब्रॉडकास्ट मेसेज पेटोवन की तांगेले वरले डिटेल्स घेवन की तें परत करताच आमी काउंटा विशय तुमकां पेटयता म्हूण सांगिल्लें आज थंय आमी पेटयन केलो जन मस्त जनां येता आसा आमी ते काउंट थंय घालूं गेले आमकां मेळता ना म्हूण आमी ते एनेबल आज थंय करली ताका एक विंगड सिस्टम केलेलो आसा आमी तुम ब्रॉडकास्ट करतात कसं नाही म्हळ्यार एक लिंक सो svtmulki.org म्हणून आमगेले वेबसायटार एक लिंक पेटयताची तांचो प्रोविजन आसता त्या क्लिक केल्यार
तुमकां आमी दिलेले एक रजिस्ट्रेशन नंबर आसा SVT001 और SVT0050 कसं कसं नाही तुमगेले रजिस्ट्रेशन नंबर तशीच तुम्ही आमकां दिलेलो तुमगेले मोबाईल नंबर सो लॉगिन ID तुमगेले रजिस्ट्रेशन नंबर तुमगेले मोबाईल नंबर तुमगेले पासवर्ड शे जावन यूज करून तुम्ही त्या लिंका क्लिक करून लॉगिन केल्यार तुमगेले डिटेल्स मेळटा प्लस तुम्ही आज थंय कितले तुमगेले जपा मालेचे काउंट आसा ते एंटर करता नित्य केलेले आतां आमी तुमकां एक लॉग शीट शे दिला तातूंत कशी आयचे कितले टोटल कितले फाल्यां आज फॉर एग्जांपल हांवें एस्टिमेट केलो जाल्यार डावट आसा आतां 31 हांव एक माल केली सो 1 जाता नेक्स्ट कॉलमान तो 1 आसता म्हळ्यार क्युम्युलेटीव 1 नेक्स्ट डे 10 केली म्हण जाल्यार फॉर दॅट डे फर्स्टाक म्हगेले 10 जाता क्युम्युलेटीव 11 जाले नेक्स्ट कॉलमान थर्ड डे हांव 5 केले म्हण जाल्यार फिफ्थ डे म्हळ्यार सेकंडाक म्हगेले 5 म्हण आसता हांगा 11 + 5 16 ते एंट्री आतां हांतू वेबसायटार तुमी एंट्री करतना खंयची डेटा एंट्री करता ते थर्ड सेकंड कॉलम आसा पळय 16 म्हणले त्या मात्र एज ऑन डेट कितले माल तुमगेले जाला ते एंट्री करचे आपास नेक्स्ट वीक येवन क्युम्युलेटीव ते दोस थंय 16 आशिल्ला तर 36 हांवें पळोवचें पडटा तुमगेले क्युम्युलेटीव ते एंट्री करा नॉट द डिफरन्स बिटवीन तुम्ही फुडली रिपोर्टिंग डेट एंड आयची रिपोर्टिंग डेट डिफरन्स न्ही एज ऑन डेट क्युम्युलेटीव कितले माल तुमगेले जाल्ले त्या रिपोर्ट थंय घाला आनी कितले पर्यंत तुम्ही रिपोर्ट केला ताची हिस्ट्री आमी दाखयताची ताची सम काडचा न्ही ते जस्ट टू शो तुम्ही कितले पर्यंत आमकां येवन एंट्री दिला बट ऑलवेज एंट्री घालतना तुम्ही लेटेस्ट टोटल माल तुम्ही आज कितले केले ते एंट्री घाला आमी पूर हें ऑनलायन आसता आनी आमी तुमकां रियल टायम वेरी सून हें जाल्ले कोडले कितली जप जाल्ला आमी आतां 1200 कोटी म्हूण सांगिल्लें तें चड जाता हय 33 कोटी जाता सो 33 कोटी थंय कशी जन करतसाची ताजी एक रिपोर्ट जाल्यार पुरो जनाक ऑनलायन मेळटा अशी ह्या वेबसायटार आमी एनेबल करून जाल्ली कोडले 1-2 दीस भितर तुमकां ब्रॉडकास्ट मेसेज त्या नंबरार पेटयताची ताजे नंतर तुमी आमकां रिपोर्ट करूं सुरू करा येस आणि एक कडेन रामाला नामस्मरण जाता असल्यार आनी कडेन आमी विंगड प्रोग्राम करता यूथ ऑफ GSB री मस्त मस्त प्रोग्राम येता रामाल विशयारीची म्हणून ताजे विशयारी ಸ್ವಲ್ಪ आमगेले ऑडियन्स सांगची जाल्यार कसं मुख्य जावन कसं म्हळ्यार आतां पुरो जन इतले जन एक रामाल विशयारी एक ತಂಗೆಲ್ ಮನ್ ಗಾಲ್ನು ಏಕ ಜಪನಿ ಕರ್ತಸಚಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಜಲ್ಲಲೆ 3300 ಜನ ಅಷ್ಟೇ ಬರೋ ಜಲ್ಲರಿ ತಜ್ಜಾಪಸಿ ಕಿತ್ಲಿಕಿ ಒಂಟೆನ ಜನ ಕೆಲವು ಜನಕ आमक तितले करू जात की ना देवाल विषय म्हणताना सहज जाऊन एक भय एक 1 लाख करू जात की ना म्हणून रजिस्ट्रेशन जायनाशी कितली हाजे कितली वन टेन जन जप करतसच रामाल विषयार इतले चिंतन जाता असताना रामाल विषय अनेकय तांकां माहिती दिवका रामाल विषय मस्त जनाक आसक्ती आसा त्या तांकां पावोका म्हणलेले विशयार करतना एक राम श्रीराम वैभवोत्सवम आमगेले एक ते कार्तिक शुद्ध दशम थंय एक वैभवोत्सव रामाल विशय जावका म्हणलेले खातीर विंगड विंगड विद्वत वैदिकां आपोवन प्रवचन आसता पुरो आमगेले समाजात मस्त जनाक विंगड विंगड टॅलंट आसता पुरो पेंटिंग आसता पुरो रंगोली आसता पुरो स्किट आसता पुरो पद भजनेच विशय आसता रामाल कसने एक विशयार युनिक टॅलंट आस म्हण जाल्यार ताजे प्रदर्शन हांगा कशी देवस्थाना कोरका म्हणलेले एक विशय कसने तुमकां तांचो आसक्ती आस म्हण जाल्यार तुमगेले एक साना क्लिप जो काण आमकां पेटयल्यार आमी तां सॉर्ट करून तांचो टॅलंट आशिल्ले आमी एक आपयता ताजे विशयार वैभवोत्सवम म्हणलेले विशय प्रवचना सिरीस आतां जाल तितली वगी प्रारंभ करताच आणि मस्त जना कसं म्हळ्यार हें आतां रामनाम जत्तस हाका खर्चो आसा म्हणून मस्त जना आमगेला निमित्त त्या खर्चाक आमी कसं सेवा देवित्व म्हणून तसं कसं आस की ऑप्शन म्हळ्यार घरा बशिल्ल्यानी हें पुराय सेवा कसं आसल्यार आमगेले मुल्की वेंकटरमण देवस्थान तर्फून जावचें देवस्थानान तो हाजी कथिरी म्हणून तुमी पेटयल्यार ताजे खातीर विनियोग करताचे देवस्थाना येवन तुमी रिसीट करत नामे देवस्थाना हाजे ऑनलायन पेमेंट ताजे करत जाल्यार तुमी ताजे विशयूय म्हण एक तिळसुका तेन्ना आमी ताजे खातीर विनियोग करताचे ताका विंगड अकावंट आनी म्हणून क्रिएट कर न्ही देवस्थानाचे अकावंट खंयचे आसा ताका जाल्यार तुमी माहिती दिल्यार हें हांव पेटयलें
या राम नाम तारक मंत्र हवना विषयार तुम्ही विनियोग करा म्हणजे आम्ही ताक विनियोग करताच. तुला मस्त डाऊट्स क्लिअर झाले म्हण काय त्यामुळे मस्त जण पळयताची त्यांनी पार्टिसिपेट केला फोन आरी मेसेज येणी त्या पुरात तुम्हीच आन्सर दिलाय. मस्त धन्यवाद इतली वेळ उलयल का तर थँक्यू. पांडुरंग मॅडम तुमका पास स्वागत करता. नमस्कार. भारी एक लायक रेस्पॉन्स म्हणून अतुलनाने सांगले आणि जन कोणा मेळल्यार एक उलयतच विषय रामाला नामस्मरण करचे विषयार कशी गांवांत मस्त जन येऊन भाग घेत असाची तुमका फोन येत अशा पुरो कसं सांगताची हे राम नाम तारक मंत्र जप यज्ञाचे सो एक स्वाम्याला आम्ही प्रसाद घेताना स्वाम्याने एक उत्तर सांगितलं खंयच्यो विषय जो आम्ही समाजान कशी म्हणजे खंयच्यो एक बरो विषय सूर करताना चिकेचे हिकअप्स असतात स्टार्टिंग ट्रबल असता मागीर एक पटी असता नभूतो अभूतपूर्व ताका बेंबोल मेळटा आम्हाला समाजाचे भजकाले बरो बेंबोल मेळटा सक्सेसफूल जाता म्हणून सांगता. तशेंची फर्स्ट डे आमी अतुल कडोनी पुरा आमी अशेंची एक टीम बांदून अशेंची फर्स्ट आमगेल्या गांवांत एक अवेरनेस क्रिएट जावप त्या वतन आसता फर्स्ट डे फिगर पळयतना आमकां चिकेची भंय सांगता 1200 कशी जाता की ना म्हणून सांग मागीर स्वाम्यान आमकां सांगिलें गांवचे मात सगळे समाजा वट्ट मेळोवप म्हणून सांग आमी तशीच मागीर क्रमेण लागीं लागीं गांवांत हांगा थंय वतर आसता थंयचे बेंबोल पळयतना आसता आनी आमगेल्या हेचें कम्युनिकेशन एक तुमगेलें यूथ ऑफ GSB तुमगेलें लिंक आसा पुरो ऑर ऑल्सो वॉट्सॅपान तो मॅसेजस पास जाता ते कम्युनिकेशन फास्ट कम्युनिकेशना निमित्त आसता असल बेंबोल मेळ्ळें की तर पुरान सांगलें 3300 क्रॉस जालें सो आमी केलां इतलें जाता म्हणून सांगलें स्वाम्यान सांगलां म्हणकेची नभूतो म्हणटा पळय तसले एक बेंबोल मेळ्ळा भारी खुशी विशय. तशेंची प्रत्येक गांवांत आतां आमी सांगलां म्हणजे शिराली देखून हे कडेन मंजेश्वर पर्यंत हे कडेन कारकळ जाले तितले म्हणटा हळ्ळें तुमचे आमगेल्या समाजाचे मंदिर देवस्थान अशे कडेन वचून आमी जाले तितले म्हणटा पुरा म्हणून सांगना हांव प्रयत्न केला आमी तशेंच आमकां प्रत्येक गांवांत देखून आसता बेंबोल मेळसा केलो कडेन देखून तांणी देवस्थानांच्या न्हंयचे वट्ट करून नंबर्स 100 150 अशी करून आसा पळय तांकां किट्ट पावोवचे वेवस्थेन केलां जाता आसा तें पावोवचें काम जाता आसा. तशेंची एक संतोशा विशय कसं म्हळ्यार ह्या इतलें बेंबोल मेळ्ळें ना एक रियली ग्रेट म्हणून येता. येस आणि देवस्थानांत वेगळे वेगळे कार्यक्रम करता म्हणलें ते भजना मंडळी आपूचे अशा पुरो वेगळे कसा पुरा प्लॅन असता रामोत्सवाक मी सांगला म्हणजे एक रामाला एक निजावन एक स्वाम्यान सांगितलं मुखार जनरेशन एक अवेरनेस क्रिएट जावप म्हणून सांग आमी सान्नासतना आमी रामायण सिरियल पळोवन अशा पुरो एक देवस्थाना पुराण श्रवण वाजून आमकां एक स्कुलांत रामायणाची काणी वाजून पुरो एक अवेरनेस घर काडकोणे मार्केट काणी सांगता आशिल्लें ताजें एक अवेरनेस आशिल्लें. आतां जनरेशनाक अवेरनेस हाडचे खातीर रामाला विशयांत जाल्यार तितले नमन्याचे अशेंचे कल्चरल प्रोग्राम्स आनी करचे काही आसा आतां ऑलरेडी भजनीचे स्टार्ट केला ऑलरेडी मी पयलीं देखून संकल्पा दिवस साकून सुरू केला आतां ऑलरेडी बेळतंगडी कुंदापूर मित्तबैल तशें एक 3-4 मंडळी भजन जाली ऑलरेडी तशें वेगवेगळे आमगेल्या समाजाचे खंय म्हणजे भजना मंडळ आसा तांकां पुरा आमी 100 दिसांत इन्वायट करून तांगेली भजना सेवा की हें जावचें आसा. मागीर हरिकथे थ्रू आसता कोणी लायक ना पळयलें आसा तांकां एक सगळे समग्र रामायणाचे हरिकथेचे ते एक प्रोग्राम करचे आमगेले प्रयत्न हें आसा चालू आसा तेवूय करताले आमी. मागीर आनी कसं म्हळ्यार आमगेले देव यक्षगान प्रिय म्हणजे आमगेल्या मुलकेची फुडल्या जनरेशनाकूच तसं यक्षगान एक मुलकेचे मंडळ म्हणजे यक्षगाना ट्रूप आमगेले भारी फेमस आशिल्लें 60सांत 50s 60s 70सांत 60सांत तेन्ना 61 दिसांतू तशें तशें जन सांगता ते 61 दिसांतू समग्र रामायण 11 दिसा यक्षगान आमगेल्या मुलके मंडळीच्या मुलके देवस्थाना लागीं जालो खंय त्या टायमार ते सगळेचे आतां म्हणजे कम्युनिकेशन ना जाल्यार जन वारगटल्यान येवन ते मुलकेंत राबून आसता ते यक्षगान पळोवन आसता डेली सांजे देखून हेर दीस काडटा सो 11 दिसा प्रोग्राम जाला समग्र रामायण सगळेचे रामायणाचे काही रावणोद्भव दाखून हांगा ते रामपट्टाभिषेक ते 11 दिसांतू हे सगळे समग्र रामायण यक्षगान तशें आमगेले एक मनांत आसा अतुल कुडाल्या उलयलें आमी एक रामायणाचे समग्र न्हय जाल्यार एक जाले तितले म्हणटा एक थोडेचे सूक्ष्म एक यक्षगान आमगेले एक तेंगू तिट्ट अशा बरो बडक तिट्ट अशा बरो 2 तिट्टाचे एक थोडे यक्षगान करचे आमगेले एक आलोचना आसा. मागीर तांणी सांगलें म्हणजे विद्वजन कोणी तांगेले रामायणाचे एक कथा उपन्यास ते कसं लायक हांगा तशें विद्वत जनांक आपोवन तें करचें त्या कसं सुंदरकांडाचें तांणी एक आलोचन केलेलें आसा. तशेंची चेडवांक मस्त नमन्याचें कॉम्पिटिशन तांगेले अवेरनेसान तांकां जावं जे लिटरेचर त्या विशयांत रामाल विशयांत कोणालें कसलें पब्लिकेशन आसलें तें हाडून एक तांकां चेडवांक पावोवन आसा पळय सचित्र अशा पुरो एक अशेंचे अशें पुरो तें एक दिवन आसता तांकां एक अवेरनेस तांकां क्विज कॉम्पिटिशन तें पुरो करचें ते एक प्रयत्न आमी करता ती ह्या 100 दिसांत आसता फुल्ल रामाल विशय निजावन एक रामोत्सव आमगेल्या समाजांत आसता खंय जाय न्ही तसो नमन्याचें आमी करचें आमगेलें एक
प्लॅन प्लॅन आसा तांतू बजेट सपोर्ट मेळटलो तशेंच कम्युनिकेशन आतां आयच्या दिसांत कशें म्हळ्यार एक पब्लिसिटी जावं तुमगे यूथ ऑफ GSB प्लस आमगेलो ते सोशल मिडियान तो वेबसायट ऑलरेडी आमगेले देवस्थानाचे ओपन आसा सो हाजे मागीर काम सुलभ जातालें म्हणून आमगेलें एक आलोचन मस्त खुश जालें बट मॅम आपास तत्तावळी येऊ का तुम्ही कार्यक्रमाक मस्त माहिती मेळटा जनाकय माहिती मेळटा ह्या संदर्भेरी એટલે वेळ उरलेलो एक विषय आनी आमगेले अतुल म्हणटा त्या वेबसायटा विशीं सांगलें लिंक करून तांणी डेली ते अपडेशन तातूंत भितर आनीक कसं म्हळ्यार आमी मोबायल नंबर निमगेला ताजे वांटो साध्य आशिल्ल्यान मोबायल नंबर आमकां दिल्लेला ना त्या मोबायल नंबरार तांगेले एक मेल ID आयज म्हण जालें कम्युनिकेशन आनीक दुसरे नंबर आमकां आनीक मस्त नंबर कम्युनिकेशन करून एक आमकां उपलब्ध जाता आमकां म्हणून सांगून आसा मेल ID आशिल्ल्यान मेल ID एक आमकां एक पेटो येता त्या मोबायल नंबरा सोडून मेल ID एक घालात म्हणून सांगून एक विनंती धन्यवाद थँक्यू